अजून 5वी आणि ह्या बाकीच्या स्कुलाच्या विशयाचेर कसलेंच डिस्कशन जावंक ना. केन्ना तरी टास्क फोर्साची एक मिटींग जातली. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचोय फीडबॅक जो आसा होय फीडबॅक घेवपाचो आसा आणि त्याच्या उपरांत निर्णय जातलो. अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्सांक तुम्ही मेळलेले सो तुम्ही तांकां ऑप्शनूय दिलेले सो तेजे त्यांनी घेतला ओ कितें एक्झॅक्ट? म्हाका आयज कॉन्ट्रॅक्ट टीचर मेळोन गेले ते समाधानी आसा. आमी जे तांकां ऑप्शन सांगला पळय न्ही ते सगळे जाण समाधानी आसा. तांकां आमी म्हटलां ते 5 वर्सां ते कॉन्ट्रॅक्ट टीचर जर हांवें लेटर दिला तर तांणी लेटर घेतलें. इतकी बरी ऑफर तांकां कोणूच दिवचो ना. 16,000 उपरांत ते 25,000चेर पावले. इतकी बरी ऑफर म्हाका आयज पर्यंत सरकारांनी केन्ना दिवंक ना. आमी दिल्या त्या कॉन्ट्रॅक्ट सगळ्या टिचरांचो विशय जो आहा पळय न्ही रे हांवें सोडयल्लो आहा. लेक्चर बेसीस आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट आसतले, पॅरा टिचर आसतले, डबल पार्ट टायम आसतले, सगळ्यांचो विशय सुटला. फक्त फायलीन उरला थोडोसो. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता त्या आयुष डॉक्टरांच्यो सुद्दां बातम्यो ज्यो परत परत हाडटा पळय न्ही रे हांवें मुद्दामून म्हणजे हांवें काल पयलें 31 मेक हांवें फायल सायन केला. थोडेशे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले आमच्या काही डिपार्टमेंटांतले लोक म्हणजे अननेसेसरी बेश्टेच घोळयत आसता फायली. हांवें काल म्हाज्या बरोबर आयुष डॉक्टर येयले तांची सॅलरी 50,000 जाल्ली आसा आनी ती बी आतां न्ही फ्रॉम द 1 एप्रील 2020 कोवीड सुरू जाल्ली तेन्नाच्यान मेळटली. तेन्नाच्यान तांकां बॅकलॉग सुद्दां त्या सॅलरीचो मेळटलो. हांवें फायनान्शियल डिपार्टमेंटान सुद्दां मे म्हयन्यान ताका सँक्शन दिला. मे म्हयन्यान 20च्या त्या ती तांकां आतां म्हाका काल मेळ्ळें तांकां दाखयलें हांवें मे म्हयन्यांतल्यान म्हाजें सँक्शन सुद्दां आसा. गव्हर्मेंटांतल्या बऱ्योचश्यो काही मरे फायली पळोवन भायले पेपरार उलयतात थोडे विरोधक म्हणजे तांकां दिसता आपूण केला म्हणून. म्हाका सगळ्यांचें खबर आसा कारण हांव पुराय ॲडमिनिस्ट्रेशनूय जाणा फिल्डारूय काम म्हणजे आयुर्वेदीक दोतोर तांचें म्हाकाय खबर आसा. हांवेंय आयुर्वेदीक दोतोर म्हणून काम केलां. हांव टिचर्सांच्या बरोबर तेंचें आंदोलनां हें तें सगळें म्हाका खबर आहा. सगळ्यांचें दुख्ख म्हाका कळटा आनी म्हणून तर सांगलें मॅक्झिमम जाणांचे प्रश्न जे आसा हांवें सुटावे केल्ले आसा. किचकट कोणाचो उरला आसत जाल्यार तो विशय हांव सोडोवपाची सरकारमधले जे कोण आहेत सरकारमधले असे जे कोण लोक आहेत जे प्रशासनातले फाईलला उशीर हांव करतात तशें म्हणतो ना. थोड्या जाणांक कशें आसा थोड्या जाणांक ती संवय आहा. ओके त्या ती थोडोसो उशीर लागता बट हांवें सगळें आतां परत एकदां फास्ट ट्रॅक परत पळय फायल हाडून ती आयुष डॉक्टरांची आसतली किंवा टिचरांची आसतली ती ऑर्डर ते तर स्ट्रायकाक बेश्टेच बसले 8 दीस बाबडे. तेंची ऑर्डर स्ट्रायकाक बसच्या पयलींच येयल्ली. ते 8 दीस तेंच्यानी कोण तांकां राजकीय नेतो मेळ्ळो आनी 8 दीस ते बसयले म्हणून म्हाका खबर ना. आनी बेश्टेच येवन थोडे जाण फोनी लायतात आनी बेश्टेच उलयतात. कांय गरज नासतना तेजी. तेज्या पयलीं तेच सांगता न्हू रे तुका. म्हाका फोन केल्लो तेजेच सांगता तुका हांव. ते बेश्टे थंय बसून येवन लोकांक बेश्टे उपाशी बसा म्हणून सांगतात आनी कितें आतां राजकीय वातावरण बेश्टें तापोवंक लागलेलें आहा. नाका जाल्लें. हांवें सगळ्यांची कामां पयलींच केल्या. हांकां बेश्टें दिसता एडवांटेज आमी घेतले म्हणून. अरे तुम्ही सगळ्यांनी अभिनंदन करूंक जाय ते करूंकूच ना. 12 रुपयान पेट्रोल आणि 17 रुपयान डिझल इतके कमी झालं. तुम्ही खरें अभिनंदन करपाक जाय आसलें. मोदीजींचे अभिनंदन करपाक जाय आसलें. माझ्या तुम्ही तरी खंय करता. तुम्ही पेट्रोल घालिना आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. झाले मरे. आता ताका तुम्ही हो प्रश्न म्हाका विचारू नाका. ते कोण तरी हांगासर पॉलिटिकल टुरिझमाक येता तांकां विचारा मरे तुमच्या राज्यात केन्ना कमी जाता. सर वेळीचो ग्राउंड एक आसा वेळी फुटबॉल ग्राउंड आसा तो फाटले 3 वर्सां बंद आसा तेका खबर आहा म्हाका. तोय तुका सांगलें त्या खातीर आतां सांगलें न्ही पयर आमी वेगवेगळे 3 वर्सां बंद आहा. तोय ग्राउंड बेगिनात बेगीन सुरू करता. केन्ना पण ते लोक ते बोवाळ घालता की जाता पॉलिटिकल खातीर जायना अशें म्हणटा. बिलकुल ना. ते तांकां थोड्या जाणांक सवया बेश्टी बोळा घालपाची. तो फुडल्या आता 15 एक दिसांनी चालू स्टेटमेंट केला करता. की फायली अशाच घेवता म्हणून तुमकां बॉडी मारची पडटा तेन्नाच फायली फुडें वयता. आता मारली एकट्याचेर म्हणून